मोपाच्या नवा विशीं नागरी उड्डाण मंत्रालय निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सांगला। तरी लेगीत मोपान गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवपाची मागणी घेवन पेडणेकारांनी आंदोलन चालू केलां। कांय जाण जाल्यार मोपा विमानतळाक मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिवपाची मागणी करतात। पे पार्किंगेच्या नावाखाला पणजे नागरिकांची लूट चल्ल्या। जे जागे पे पार्किंगे खातीर अधिसूचित केल्ले ना थंय लेगीत गाडी लायल्यार लोकांकडल्यान पयशे घेवपाचे प्रकार चालू आसात। ह्या विशीं नागरिकांकडल्यान कागाळी आयल्या उपरांत महानगरपालिकेन कंत्राटदार सोहन जुवारकाराक नोटीस धाडून हे गैरप्रकार बंद करपाची सुचोवणी दिल्या। तरी लेगीत हे प्रकार चालू आसात। पे पार्किंग घेताना पार्किंगेचे लोगो वापरप ना अशी अट घातिल्ली। अशें केल्यार ते कंत्राटाचे उल्लंघन थारता। अशें आसूनय पे पार्किंग घेवपी कामगार महानगरपालिकेचो लोगो आशिल्ले टी शर्ट घालतात। तांच्या वळखपत्राचेर लेगीत महानगरपालिकेचो लोगो आसा। गोंयांत घडपी सगळ्या गुन्यांवाचें मूळ कारण गोंयांत चलपी ड्रग्स धंद्याचेंच आसा। तो पयलीं सरकारान बंद उडोवचो जाल्यारूच गोंयचें पर्यटन नितळ आनी सुरक्षीत जातलें असो घरचो आहेर केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री आनी गोंयचो भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायक गोंय सरकाराक दिला। भायले विदेशी पर्यटक तशेंच हेर राज्यांतले कांय गुन्यांवकार गोंयांत येतात आनी गोंयचें नांव पेड्ड्यार करतात असो हुस्को तांणी व्यक्त केला। जे बेकायदेशीर बोटिंग चालू आसा तांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। बुधवारा मिरामार दर्यांत चालू आशिल्ल्या पर्यटन बोटीचेर पुलिशेन रेड घातल्या उपरांत ह्या बोटींची बंदर कप्तानान परवानो दिल्लो अशें बोट मालकाचें म्हणणें आशिल्लें। पूण पर्यटना खातीर चलपी बोटींचे परवानो दिवपाक बंदर कप्तानान अधिकार ना अशें खंवटे सांगता। तशेंच ह्या बेकायदेशीर बोटींचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचो पुराय अधिकार आपणे पुलिशेक दिल्लो आसा अशें खंवटेन ह्या वेळार सांगलें। सोलर पावरचेर चलपी फेरयेंचें उक्तावण जावन 2 सप्तक जाल्यात, पूण चार्जिंग पॉयंट नाशिल्ल्यान ती फेरी आतां बंद आसा। जाल्यार दुसरे वाटेन बेरेस्तारा वास्को नुस्तेमारी बोट सोलर पावराचेर चलोवपाक सुरवात केल्या। ह्या सोलर बोटीचें बेरेस्तारा मंत्री आनी आमदाराच्या हस्ते उक्तावण जालां। दर एक वस्त आतां सोलराचेर चलता। पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाल्ल्यान आतां बोटी लेगीत सोलराचेर चलोवपाचो विचार आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें। वास्को वाठारांत पयली बोट आसा जाचो सोलराचेर चलोवपाचो प्रयत्न आसा अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें। ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळदणकार आनी आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले।
ऑक्टोबर म्हयन्यांत गोंयांत जाल्ल्या रस्ते सुरक्षेच्या सप्तकांत येरादारी पुलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या वेगवेगळ्या नेमांचे उल्लंघन केल्ल्यान 7,483 मोटारी चालकां आड कारवाय केल्ली. 1,681 वाहन चालकांचो परवानो स्थगीत करपाची शिफारस येरादारी खात्यान केल्या. तातूंतले हेल्मेट वापरिनासतना चलोवपी 1,036 केशी, सोरो पिवन गाडी चलोवपी 60 केशी, वेगान चलोवपी 442 केशी, सिग्नल ना पाळपी 50 केशी, गाडी चलयतना फोनार उलोवपी 65 अश्यो केशी नोंद जाल्यात. एकूण 46,50,100 रुपयांची येणावळ येरादारी खात्यान जाल्ल्याची म्हायती मेळटा. फाटल्या 4 दिसां दिवाळेच्या सुटये निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या दर्यांत बुडपी 15 पर्यटकांक दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी सुरक्षीतपणान वाटायल्या. तशेंच दर्या देगांनी जाल्ल्या गर्देंत शेणिल्ल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांच्या सुवादीन केले. बागा दर्यादेगेर सगळ्यांत चड म्हळ्यार 8 घडणुकांची नोंद जाल्या. कळंगूट आनी वागातोर दर्यादेगेर 3 जाणांचो जीव वाटायलो जाल्यार गालजीबाग दर्यादेगेर एकल्याचो जीव वाटायलो. हुंवार प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हूण अस्नोडीच्या पार न्हंयेंतलो गाळ काडपाचें काम हातांत घेतलां. तब्बल 20 वर्सांनी न्हंयेंतलो गाळ काडपाक अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उटंगाराच्या पावसा वेळार पार न्हंय तुंबून भरून उदक भायर फुट्टा. मतये वाठारांत तर लोकांच्या घरादारांत उदक घुसता. न्हंयेंतलो गाळ काडटा देखून आतां ही समस्या सुटावी जातली अशी आस्त आसा. मजगतीं न्हंये वयल्या बांदाच्या वयलो भागांतलो गाळ काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या पवित्र तळयेचें सोबितीकरण करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. रोखडेंच हें काम हातांत घेतलें अशें मयेंचे आमदार प्रवीण शेट हांणी सांगलां. मानसावाडो शिरगांवा रस्त्या कुशीक क्रश बॅरियर्स बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. ह्या वेळार सरपंच करिश्मा गांवकार, उपसरपंच जयंत गांवकार, पंच वेदिका शिरगांवकार, देवराज गांवकार, आदले सरपंच अच्युत गांवकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरान गोंय भोंवडी करून वतना बेळगांव एक्सप्रेस महामार्गा वयल्यान एक गाडयाचेर च्या घेतली. हाचो व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला. सचिन तेंडुलकरान 2 दीस गोंय आशिल्ले. हे गोंय भेटीन ताणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली. तशेंच मडगांवां क्रिकेट खेळप्यांक मोलादीक मार्गदर्शन लेगीत केलें. सचिनाचो चलो गोंयच्या रणजी पंगडान खेळटा.
व्यायाम सालगांवकर महाविद्यालय आणि डेम्पो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान गोवा कॅनान बिरेस्तारा मिरामार सर्कला कडेन रस्तो सुरक्षा जनजागृती मोहीम आयोजित केली. हातूंत 2 महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. दुचाकी वा कार चलोवप्यान नेमांचें उल्लंघन केल्लें दिश्टी पडलें जाल्यार तांच्या कडल्यान सारकें करून घेतलें म्हूण गोवा कॅनाचे निमंत्रक रोलांड मार्टिन्स हाणें सांगलें. मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची वायट परिस्थिती आसा ताका लागून दुरुस्ती करपाची गरज आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. बिरेस्तारा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन मोर्जे वाठारांतल्या खेळा मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वाठारांतल्या सगळ्या मैदानाची पळोवणी जातली आनी बेगोबेग दुरुस्ती जातली अशें तांणी सांगलें. मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठाना वतीन गोयच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक भारत मातेचो फोटो दिवपाचो उपक्रम सुरू केला अशी माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री आनी खासदार श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. राष्ट्रप्रेम जगोवपाच्या हेतान हो उपक्रम संस्थेन चालीक लायला अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हणलां. देशाच्या स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय जाताना हो उपक्रम चालीक लावपाक प्रतिष्ठाना येवजिला अशें तांणी सांगलें. युवा संजीवनी वतीन मडगांवां दिंडी महोत्सवा निमतान तरेकवार सर्ती आनी स्वर दिंडी कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती शर्मद पै रायतुरकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. सकाळी 10:30 वरांचेर ट्रेजर वॉक ट्रेजर हंट सर्त, सांजेच्या 4:30 वरांचेर पाककला सर्त, सांजेच्या 6:30 वरांचेर अखिल गोंय टॅलेंट गोंयकार सर्त जातली. रातच्या 9 वरांचेर मानेस्ताचे हस्तुकी इनामां भेटयतले. रातच्या 10 वरांचेर हिंदी कोंकणी आनी मराठी गितांची स्वर दिंडी ही कार्यावळ जातली. हे कार्यावळींत मडगांवचे ज्येश्ठ नागरीक मंगेश बोरकार हांचो सत्कार करतले. हे कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. इंडियन सुपर लिगेंत बिरेस्तारा येजमान FC गोवा आनी जमशेदपूर FC हांचे मदीं मॅच. FC गोवा अंदूच्या हंगामात पयले खेपे घरच्या मैदानाचेर म्हणल्यार फातोड्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर खेळटा. तळाव्या प्रेक्षकांच्या तेक्या नेटार बरें प्रदर्शन करून जैताची गाडी परतून रुळाचेर हाडपाचो तांचो यत्न 2017-18 हंगाम उपरांत तांची ही सर्वोत्कृश्ट सुरवात आसा. FC गोवा वट्ट 972 दिसां उपरांत पयले खेपे ISLची मॅच घरच्या मैदानाचेर खेळटा.
इलास्टोमॅट्रिक जॉइंट्स तशेंच बॅरिंग्स बदलपाच्या कामा खातीर मांडवी न्हंये वयलो नवो पूल रातचो 20 दीस येरादारीक बंद आसतलो. 2 ते 22 नोव्हेंबर मेरेन राती 10 ते सकाळी 6 वरां मेरेन हो पूल येरादारी खातीर बंद आसतलो अशी अधिसुचोवणी जारी जाल्या. सकाळी 6 वरां उपरांत मात हो पूल येरादारी खातीर उक्तो करतले. पूल बंद आसतना अवजड वाहनां अटल सेतू वयल्यान जाल्यार हेर वाहनां पोरण्या पुला वयल्यान वयतलीं. देखभालीची कामां करपाचे अधिकार कार्यकारी अभियंते भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अधिसुचोवणी जारी केल्या. कुडचडे वाठारांत चालू आशिल्ल्या पोरण्या बाजार संकुलाच्या बांदकामा विशीं सगळ्या नगरसेवकांक खबर आसा. कांय नगरसेवक बेश्टेच कांय खबर ना अशें करून दाखयतात. ह्या मुद्द्याचेर कोणाक भासाभास करपाची आसत जाल्यार तांणी आपल्या कडेन येवचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. 2 दीस पयलीं कांय नगरसेवकांनी ह्या बांदकामाची पळोवणी केल्ली आनी आमकां ह्या बांदकामा विशीं कांय खबर ना असो आरोपय केलो. ह्या फाटभुंयेचेर मंत्री निलेश काब्रालान बिरेस्तारा बाजार संकुलाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. काँग्रेस भारत जोडो यात्रा सद्याक तेलंगणात पावल्या आनी राहुल गांधीचें स्वागत करपा खातीर आंध्रा, तेलंगणा आनी दक्षिण ओडिसांतल्या आदिवासी लोकांनी तांचे पारंपारीक लोकनाच दिनसा सादर केले. आनी हो लोकनाच चालू आसतना राहुल गांधी स्वता ह्या नाचांत सामील जावन तांच्या तालांत ताल धरलो. देशाच्या उदरगती खातीर देशाक भ्रष्टाचार मुक्त करप गरजेचें अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. ते खातीर लोकांच्या विस्वासाक पात्र थारपी विश्वासहर्ता तयार करप आनी भ्रष्टाचार घडोवन हाडपी बाबी मुळासकट हुमटून उडोवप गरजेचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. ते केंद्रीय दक्षता आयोगान आयोजीत केल्ल्या दक्षता जागृताय सप्तकाच्या कार्यावळी वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. सिंधुदुर्गाच्या चिपी विमानतळावेल्यान सुटपी फ्लायटीची तिकीट गोंयच्या विमानतळावेल्यान सुटपी विमाना परस चड आसा. ते खातीर लोक गोंयच्यान फ्लायट धरपाक पसंत करतात. ह्या खातीर चिपी विमानतळाच्या फुडारा विशीं सध्या प्रश्नचिन्ह उबे रावल्यात. फुडारांत तो बंदूय पडपाक शकता अशें तांणी म्हणलां. केंद्र सरकारान ह्या विशयाचेर लक्ष घालून हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री नारायण राणे हांणी केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांकां पत्र बरोवन केलां. हो विमानतळ बंद जायत जाल्यार तांचो थळाव्या पर्यटनाचेर वायट परिणाम जातलो असो हुस्को राणे हांणी पत्रांत व्यक्त केला.
मडगांवाक लोक गोयची अर्थीक राजधानी म्हूण वळखता. हें शार झोपड्यांचें केंद्रस्थान जावन रावलां. मोती दोंगराचेर दिसान दीस झोपड्यो वाडत आसात. हाचेर कोणाचेंच नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनून केला. कांय लोक हांगसर पयलींच्यान राबितो करून आसात, पूण फाटल्या कांय वर्सांत वाडिल्ल्यो झोपड्यो ह्यो पुराय बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें सावियो सांगता. राज्यांत उण्या दर्जाच्या काजूच्या विक्री विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्यान तपासणी मोहीम सुरू केल्या. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणाचो परवानो नासतना काजू विकप्यांचेर बुधवारा बार्देस तालुक्यांतल्या 4 दुकानांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. बुधवारा FDAन बार्देस तालुक्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी काजू आनी हेर पदार्थ विकपी लोकांची पळोवणी केली. 8.60 लाखाचे वट्ट 748 किलो काजू आनी 8,470 रुपया मोलाची तंबाखूची उत्पादनां FDAन जप्त केल्यात. बुधवारा वास्को शारांतल्या दुकानदारांचे आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांचेर वेपार परवाने तपासपा खातीर मुरगांव नगरपालिकेन मोहीम सुरू केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्या लोकां कडल्यान कागाळी आयिल्ल्यान नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स, मुखेल अधिकारी जयंत तारी आनी हेर अधिकाऱ्यांनी वेपार परवानो तपासपा खातीर दुकानां आनी आस्थापनांत भेट दिली आनी परवान्याचें नूतनीकरण करून नाशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. येता त्या मंगळारा 8 नोव्हेंबराक सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 मेरेन ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत मेगा जॉब फेअर आयोजीत केला. नोकरी इत्सुकांनी वेबसायटीचेर नांव नोंदणी करची असो उलो मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी मारला. ह्या नोकऱ्याची संद पुराय भारतांतल्या लोकांक मेळटली अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें.